हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत काय ना आमचे भितर रावता. तेची सोबीत काय आमचे भितर आसा आनी तेची सोबीत काय घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. आर्गा तुका बापा, महिमा तुका बापा, स्तुती तुका बापा. आर्गा तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. हे वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. Obrihiraman tolobo shikhandralande lehera bashindralande. Oh, thank you, Lord Jesus. Omosikarabandralande. Thank you. Arga tuka somyaje zo brahan tolobo shikhedralande. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. लुकाचो पहिलो अध्याय आणि 37 ओळ आमकां सांगता कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या सुवातेचेर ज्या वेळार देवदूत मरियमाय कडेन येयलो आनी तांणी ही खबर दिली, त्या वेळार देवदूतान म्हटलें कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. कित्याक देवाच्यान सगळें जाता. जंय मनीस थांबता मोगाच्यानो, जंय मनीस थांबता थंय देव कितें तरी उत्पन्न करता. कित्याक आमची चिंतना ही आजची आनी फाल्यांच्यान, पूण देवाची चिंतना ही आमचे पासून फुडाराची आसा. कित्याक आमचो देव बदलणारो देव, आमचो देव सगळें उत्पन्न करणारो देव. ताणें आमकां रचला, आमकां घडला. त्या देवा भाशेन आनीक दुसरो कोणूच ना मोगाच्यानो. आनी त्या देवा भाशेन आमकां सांबाळणारो कोण ना. आमचो सगळो भरवंसो आमच्या देवाचेर आसा. कित्याक ज्या वेळार आमी त्रासान कश्टान आसता, प्रॉब्लम्सान आसता, जायते पावटी मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार पिडेन आसता, त्रासान आसता, डॉक्टर पासून थकतात, त्या वेळार डॉक्टर पासून म्हणटात की आतां तुमी तुमच्या देवाचेर विस्वास दवरा. आमकां एकूच वाट आसा मोगाच्यानो, आनी ती म्हटल्यार देव. सगळो आमचो भरवंसो आमच्या देवाचेर आसा. कित्याक तो उत्पन्न करणारो, तो बदलणारो देव आसा. ताका पदविया. कित्याक आमच्या देवाच्यान, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना ह्या संवसारान. कित्याक देवाक सगळें हय आ येस आसा. सगळें हय आ येस आसा. तो देव तुजे म्हजे भितर जियेता जाल्यार तें सगळें आमकांय करूंक जाता. कित्याक देवान तुका आनी म्हाका तो अधिकार दिला मोगाच्या भाव भयणांनो. देवाचो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा आनी तो आमचे भितर ठिकाण करून आसा. आनी तो आत्म्या वरवीं देवान तुका आनी म्हाका अधिकार दिला. देखून आमकां पासून देवाच्या नांवान कितेंय करूंक जाता, देवाच्या आत्म्यान कितेंय करूंक जाता. तो देव आमच्या सांगाता आसा. तो देव आमच्या सांगाता आसा. तो सामर्थ्यशाली आसा मोगाच्या. तेच्या भाशेन दुसरो कोण ना जो आमचे बरें चिंतनारो आसा. त्या देवाक ह्या दिन वासुया. त्या देवाक दिन वासुया मोगाच्या. तेची आराधना करूया.
जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एलो शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, दोनाई आराधना, येशुआ आराधना। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काय आमचे भितर आसा. तो संपूर्ण कायेन आमच्या कुडीक ताकद दिता, संपूर्ण कायेक आमच्या कुडीक न्हिटयता. आमेन. ते देवाक आखाणी दिवया, ते देवाक आर्गां दिवया, कित्याक तो बरो आसा. आमेन. ह्या दिसांनी आमी मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 चेरूच अजून आसा. सो मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4. 3-4 दीस पळयतात न्हू आमकां समजता एका उतरान परतून एक पावटी उतर वाचया. पूण ताणें असो प्रतिपाद केलो, पवित्र पुस्तकांत आसा तें उंड्याच वरवींनूय पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळय कितें म्हणटा बायबल, कितें म्हणटा तें सारकें समजूंक. थंय अशा भाशेन म्हणटा त्या त्या उतरां वरवीं. आमेन. न्हू एका उतरा वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. हर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. प्रेज द लॉर्ड. आतां जर पळोवंक गेल्यार तर तुमी म्हणटले ब्रदर, उतरां वरवीं मनीस कसो जिवो रावंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. कितें सांगता? उतरां वरवीं मनीस कसो जिवो रावंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें सारकें. उतरां वरवीं मनीस कसो जिवो रावंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. पळयात, तुमकां पवित्र आत्मो सांगूंक सोदता की दानियल आनी तेजे 3 जाण फ्रेंड, आनी तांकां सगळ्यांका शिवाच्या गुहेन उडयले. प्रेज द लॉर्ड. तो शिव उपाशी आसलो, ताका खांक नासलें, ताका खांक ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी जे वेळार खंयच्याय एका जनावराक उपाशी आसता, ताका खांक मेळना, तर तो फाटीं फुडें पळयना बाबा. प्रेज द लॉर्ड. फाटीं फुडें पळयना. कित्याक तेची खाण ताका जाय आसता. मागीर कोणूय आसो, मनीस आसो, जनावर आसो, कोणूय आसो. ज्या वेळार पवित्र पुस्तक सांगता दानियेलाक आनी तेज्या फ्रेंडांका त्या शिवाच्या गुहेन घातले, त्या वेळार तो शिव भुकेलो आसलो. प्रेज द लॉर्ड. ऐकात, तो शिव भुकेलेलो आसलो. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार दानियेलाक आनी तेच्या भुरग्यांक फ्रेंडांका थंय घातले, त्या वेळार तो शिव भुकेलेलो आसलो. तरी खांक नासलें काय, तेका कांयच नासलें. आनी ज्या वेळार दानियेलाक आनी तेच्या फ्रेंडांका थंय गुहेन घातले, तो पळयात तो धांवत येयलो आसतलो तांकां खांक. प्रेज द लॉर्ड. तो शिव धांवत येयलो आसतलो तांकां खांक. पूण ज्या वेळार तो तेचेर झडप घालतलो, ओके, ज्या वेळार तांकां खांक वयतलो, कित्याक तांकां खांक 1 सेकंद नाका. शिवाचे एक ताळो वा तेचें तोंड एका मनशाक एका पावटी खावंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो तेणी फाटीं फुडें पळोवंक ना, ताका धरूंक येयलो आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार तो तेचेर खांक वयता, त्या वेळार तो ओगी रावता. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटा थंयच ओगी रावलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो ओगी रावलो हेचें कारण कितें? प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमकां दिसता तेचें कारण आनीक वेगवेगळें कितें आसतलें, पूण पवित्र आत्मो म्हाका सांगता तेचें कारण हें जावन आसलें,
ज्या वेळार शिव दानियेलाक आनी तेच्या फ्रेंडांक खांग भायर सरले, खांग येयले, त्याच वेळार दानियेलान देवाची उतरां उलयली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. दानियेलान देवाची उतरां उलयली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक दानियेल ह्यो देवाच्या उतरान वाडलेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दानियेल देवाच्या उतरान वाडलो. सो ज्या वेळार तो खांग वयता त्या वेळार दानियेल उतरां उलयता. आतां कितें जाता जाणा, ते जनावर म्हटल्यार कितें, ते फाटीं फुडें पळयना. तो कोण दानियल, कोण तेचे दानियलचे फ्रेंड, हें चयना. तो कांयच पळयना. ओके, कांयच पळोवचो ना. डायरेक्टली तो अटॅक करतलो. ताका कोणाचें नांव नाका, तो खंयलो कोण आसा, तो देवाचो सेवक आसा, कितें कांय खबर नासता. पूण ज्या वेळार तो ताका खांग येतालो, खांग वयतालो, त्या वेळार दानियेलान डिक्लेअर केलें. दानियेलान देवाचे उतर डिक्लेअर केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, तुमी म्हणटले ब्रदर हें कशें सांगता हितून. दानियेलान देवाचें उतर डिक्लेअर केलें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जो मनीस देवाच्या उतरान वाडटा तो देवाची उतरां उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो देवाच्या उतरान वाडटा ना, तो देवाची उतरां उलयता. प्रेज द लॉर्ड. खंय बरयलेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंय बरयलेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 34 कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 34. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. आमेन. जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. पळयात, दानियल आपल्या जिवितान देवाची उतरां घेवन चलतालो. प्रेज द लॉर्ड. सो ज्या वेळार दानियेलाक तो खांग येयलो, दानियेलान उतरां उलयल्या. आमेन. आनी ज्या वेळार उतरां उलयता त्या वेळार शिव पासून वोगी रावचें पडटा, कित्याक ती देवाची उतरां आसा. आमेन. तुमी म्हणटले अशें कशें जाता ब्रदर. हय, जाता बाबा. ज्या वेळार शीस बोटीचेर आसले आनी ते सगळे शीस एका तुफानान सांपाडले, त्या वेळार ते भियेले. ते आपले परी ट्राय करताले, पूण उपरांत ते जेजू लागीं येयले आनी जेजू म्हणूंक लागले, पळय गुरुजी केदें व्हडलें तुफान सुटला, तूं न्हिदलाय खाला. जेजू उठलो आनी त्या तुफानाक बोली केलो, तो वाऱ्याक थांबलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक देवाच्या उतरांत सामर्थ्य आसा. आमची हर एकल्याची परिस्थिती बदलो. आमेन. आमची हर एकल्याची परिस्थिती बदलो. पळोवं नाकान सिच्युएशन कितें आसा ती, पळयात देव कितें आसा तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात तुमची सिच्युएशन पळोवं नाकान, खंयच्या परिस्थितीक तुमी आसात ती पळयात, कोण तुमच्या सांगाताक आसा तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा तो तुमच्या सांगाताक आसा. 365 दीस तो तुमच्या सांगाताक. 24 hours तो तुमच्या सांगाताक आसा. हर एक सेकंदा, हर एका मिनटाक तो तुमच्या सांगाताक आसा. तो तुमच्या सांगाताक आसा. पळयात, हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां, आयज तुमी अदू जावं नाका, दुसऱ्याचेर डिपेंड रावं नाका. तो म्हाजे पासून प्रेयर करतलो आनी म्हाका बरें दिसतलें. तूं केन्ना प्रेयर. हांव जायते जाणांनी ते स्टेटस पळयता जाल्यार ते स्टेटसार अशें बरयलेलें आसता, म्हाका आमचे पासून, आनी हात जोडलेले आसा. खंयच्याय सेंटा कडेन आमी हात जोडटा, तेचो स्टेटस लायता आनी म्हणटा म्हाका आमचे पासून. सेंट एंटनी म्हाका आमचे पासून. सेंट फ्रांसीस म्हाका आमचे पासून. आनी वेगवेगळ्या भाशेचे देवाचे सांत आसात, ते कितें म्हणटात म्हाका आमचे पासून, म्हाका आमचे पासून. कोण म्हणटात ते स्टेटस लायतात आनी खाला म्हाका आमचे पासून. हांव केन्ना ते दिसा प्रेयर करता त्या दिसा पयलीं आत्मा सांगतात, तुमी तांकां मागोंक सांगतात, तुमी कितले मागतात. आमी तांकां सांगता आमचे पासून माग, तुमी कित्याक ना मागना. तुमकां तुमचे मागणे देव आयकचो ना. तूं पासून देवाचो एक सोबीत भुरगो आसा आनी तूं पासून एक देवाचो सिलेक्टेड भुरगो आसा, वेचलेलो भुरगो आसा. आमेन. तुजे पासून देव आयकता. प्रेज द लॉर्ड. देव न्यायी देव. जर्मिया म्हणटा चॅप्टर 1 वर्स 5, ज्या वेळार तुज्या आवयच्या कुशव्यांत आसलें तेच्या आदी पासून तूं तुका जाणा आसलो. ज्या वेळार तूं तुज्या आवयच्या कुशव्यान आसलें तेच्या आदी पासून देव तुका जाणा आसलो. 0.4 ची गाड आसता आनी कितले फावटी तुमकां सांगलें. तेच्या आदी पासून आमकां दिसता कितें मम्मा डॅडान आमकां जल्माक हाडला. ना, आमकां मम्मा डॅडान जल्माक हाडूंक ना, आमकां आमच्या देवान जल्माक हाडला. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमची सुरवात ही देवाच्या उतरान आसा आनी आमचो एंड पासून देवाच्या उतरान आसा. देखून बायबल म्हणटा रेव्हलेशन चॅप्टर 1:8 प्रकाशनीचे पुस्तक 1:8 हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा. अल्फा आनी ओमेगा म्हटल्यार शेवटचे पयले अक्षर आनी शेवटचे अक्षर. दिस इज द वर्ड. आमेन. एक शब्द जावन आसा, हे वर्ड आसा. आमेन. हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आमी कितें करता जाणा, आमी जाता तितली आमी दुसरेचेर डिपेंड रावता. ओके. आमच्या तकलेर हात ठेयात, आमच्या प्रॉफेसी करात, आमचें भविश्य सांगात, आमच्या फुडाराक कितें जातलें सांगात, म्हाज्या भुरग्यांचें काम बरें लागतलें वा ना तें सांगात, म्हजो भुरगो भायर वयतलो काय ना, तेचे काजार जातलें ना, भुरगीं जातलीं वा ना, कितलीं भुरगीं जातलीं, चेडो जातलें वा चेडू जातलें, प्रॉपर्टी गावतली वा ना, ती केस हांव जिखतली वा ना, ते केशीन म्हाका गावतलें वा ना. अरे थोड्यो केशी अश्यो आसात त्यो फटिंगपणाच्यो आसात. प्रेज द लॉर्ड. तेंचेरूय पासून आमी मागणें करून घेता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हें सारकें ना बाबा. फटिंगपणा भितर देव ना आसना. प्रेज द लॉर्ड. फटिंगपणा भितर देव आसना, केन्ना आसोकूय जायना. म्हणून देवाचें उतर समजून घेयात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी जर खंयच्या मनशा लागीं वयता, मनिसाक तें बरें करूंक जायना. आमी म्हणटा त्या मनशान हात ठेयलो आनी हांव बरो जालो. ना रे बाबा, तो हात मनशाचो. प्रेज द लॉर्ड. देवाची हा पदवी बगर तुका कोणाकूच बरो जावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी पळयात घडये तुमी हील जाशात, पेकवणी पासून मेवतली. घडये तुमकां प्रेयराक गेल्यार जायते पयशे पासून मेवतले. घडये तुमकां प्रेयराक गेल्यार जायते तुमकां कार्य मेळटली. घडये तुमी प्रेयराक गेल्यार तुमकां बरें जॉब मेवतले, बरी सर्वीस मेवतली, बरे भुरगे मेवतले, ना बरो चेडो मेवतलो, सगळें मेवतले. पूण हें सगळें मेवले उपरांत परतून तुमचे भितर एक आस आसतली. ती आस केन्ना मारची ना. पूण ज्या वेळार तूं देवाचे उतर उलयताय आनी देवाचे उतरार तूं जगताय, त्या वेळार तूं केन्नाच ताणयचें ना. आमेन. आनी देवाचे उतर तेच सांगता, जो कोण म्हजें हांव दिलेलें उदक पियेता तेका केन्नाच ताण आसची ना. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाच ताण आसची ना. तेका केन्नाच ताण लागची ना. प्रेज द लॉर्ड. ही ताण म्हटल्यार कितें? दीस इज द वर्ड ऑफ गॉड. हे देवाचें उतर जावन आसा. हे ताण म्हटल्यार कितें? हे ताण म्हटल्यार देवाचें उतर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हे ताण म्हटल्यार आनी कांय ना, हे देवाचें उतर. सामारियन वस्तुरीक जेजून कितें म्हटलें? हालेलुया. सामारियन वस्तुरीक जेजून कितें म्हटलें? हांव दीन तें उदक. जॉन चॅप्टर 4:14. हांव दीन तें उदक पियेत ताका केदींच ताण लागची ना. प्रेज द लॉर्ड. केदींच ताण लागची ना. कसलें उदीक हें? प्रेज द लॉर्ड. कसलें उदीक जेजून ताका दिलें? प्रेज द लॉर्ड. कसलें उदीक दिलें? पळयात ती सामारियन वस्तुरी उदीक हाडून गेली आनी ती दंपारची उदीक हाडून गेली. दंपार आसलो, वच जाल्लें तें. प्रेज द लॉर्ड. कोण दंपारचें उदक भरूंक जाय वचना. प्रेज द लॉर्ड. कोण दंपारचें उदक भरूंक वचना. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाच वचना दंपारचें उदक. पूण ती गेलेली कित्याक ती एक वेगळ्या भाशेची मनीस आसली. तेका समाजान मान नासलो. पळयात ती गेल्लेली उदीक भरूंक आनी जेजू तेच्या लागीं उदीक मागता आनी ती म्हणटा तूं जुदेव आनी हांव सामारियन, कशें म्हणून तुका म्हाज्या लागीं मागोवंक जाता? जेजू म्हणटा हांव तुजे लागीं जो उदक मागता तो तुका सजमलें आसती, हांव कोणटो, तर तूं म्हाजे लागीं मागतली जाल्यार आनी हांव तुका दितलो. ती वस्तुरी म्हणटा तुजे लागीं उदीक काडून कांयच ना, तर तूं कसलें म्हाका उदक दितलें? जेजू त्या वेळार म्हणटा जॉन चॅप्टर 4:14. हांव दिता तें उदक तूं पियेताय जाल्यार तुका केदींच ताण लागची ना. आतां ती म्हणटा असलें उदीक म्हाका सदांच दिसायबा. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तो कितें म्हणटा? मागीर जेजू म्हणटा तुज्या घरकाराक आपय. प्रेज द लॉर्ड. ती
म्हणटा म्हाका घर करना. प्रेज द लॉर्ड. जेजू म्हणटा तुवें सारकें सांगलें, म्हाका घोव ना तो. कित्याक तुका 5 दादले आसले आनी आतां तुजे सांगाताक आसा तोय तुजो घोव न्हू. तुवें सारकें सांगलें. त्याच वेळार त्या उस्तोरीन म्हटलें सायबा तूं एक प्रवादी म्हूण म्हाका कळलें. प्रेज द लॉर्ड. तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळलें. देवाच्या उतरांत सत आसा. आमेन. देवाच्या उतरांत सत आसा. पळयात ज्या वेळार तेणी देवाची उतरां रिसीव केली तेणी जिवीत आपलें बदललें. बरें, तेणी आपलें जिवीत बदलूंक ना तर अख्ख्या सामारियेचें जिवीत बदललें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज तुमच्याय जिवितान बाबा, आयज तुमच्याय जिवितान हर एकली जाणां देवाच्या उतरार चलोंक जाय. ज्या ताकाय तुमी देवाच्या उतरान चलना नात, त्या ताकाय तुमी देवाची भुरगीं जावची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक सांगता जाणा, जेजून कितें म्हटलें, उंड्या वरवीं मनीस येना पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता ते दर एका उतरा वरवीं न्हू, दर एका उतरा वरवीं मनीस येता. सो आतां हांव उलयतां ती म्हजी उतरां न्हू तर देवाची उतरां, आनी त्या उतरा वरवीं हांवूय जियेता आनी तुमी पासून जियेता. आमेन. सो पळयात आमचें उतर हें फकत तोंडान आसचें न्हू पूण काळजान घेवंक जाय. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमता तो एक नवें झाड जाता आनी तो आपलें सोबीत काय दुसऱ्यांक दाखयता. थँक्यू जिजस हे तुजे गिन्यानाक लागून. आमेन. गॉड ब्लेस.